Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तुम्ही आठवड्यात एकदा येता केन्ना येता? आठवड्यात तीनदा येतात. आठवड्यात तीनदा. तीनदा येतात. हां हां सोमवार, मंगळवार आणि शनिवार. हां हां हां. तुम्ही आता नवांक सकाळी येऊन बसल्यात, हय. अजूनपर्यंत लाईट येऊंक ना. तुम्ही कोणाक कॉन्टॅक्ट बी केलो? आता खंय गेला ते कोणाक कल करता कोणाक. हां 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 सकाळच्या लोकांनी बेगीनच काढली त्यांच्यानी. हां हां तो काढलेले नवाकूच काढले आणि धाडले त्यांना लाईट नाही. हां. परिस्थिती पळया कशी गेली ती. सध्या लाईट वयता. आज सकाळी 9 हॉस्पिटलांत आयल्यानंतर कळून आयलें की लायट आमकां वोल्टेज कमी आशिल्ली. तेन्ना तुरंत हांवें स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कळयलें. आमचो मेंटेनन्स इंजिनियर घेवन ताका रेक्टिफाय केलें. आमोण्या सायडीन 70 जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय आसा तेन्ना आमोण्याक खंय तरी शटडावन केल्लें तेंच्यांनी, ताका लागून ती वोल्टेज कमी आशिल्ली हांगा 70च्या भागाक. तेन्ना आमच्या हॉस्पिटलांत जी लायट आमकां जी सप्लाय आशिल्ली ती जितली जाय तितल्या प्रमाणान आमच्या जनरेटर हेज्या कडेन येनाशिल्ली की ट्रान्सफॉर्मरा कडेन. तेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कळोवन आमकां तेंच्यांनी आतां 410 दिला आनी आतां लायट आयली आनी वेवस्थीत डायलिसीस युनीट जें आसा तें वेवस्थीत चालू आसा आतां. कारण आमकां ग्रिडाचे वोल्टेज आसा न्ही ती 33 kV मेळपाक जाय आमच्या वाळपय सब स्टेशनाचेर. वेरेज इट इज गेटींग 28 kV म्हणजे 5000 वोल्ट कमी मेळपाक लागला. ताका लागून आमचे आवटगोईंग वोल्टेज ते सुद्दां एकदम कमी जाल्लेले. ताका लागून थंय प्रॉब्लेम जाल्लेलो, लो वोल्टेज प्रॉब्लेम, नो पावर सप्लाय प्रॉब्लेम. आनी ताका लागून हे इश्यू लो वोल्टेज प्रॉब्लेमाक लागून तो इश्यू जाला आनी नाव इट इज इम्प्रूव.